देवाचे उतर या नियळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार। आयचे पयले वाचो जाकोबाच्या चिटी वेले घेतला आनी मार्कूचे शुभ वर्तमान। ही संसूत कित्याक म्हूण कोणा सोदता? क्रिस्त सोबे म्हज्या मोगाच्यान तुजे सोबे इल्लोसो सासवाच्या बिया इतलो चिमटीभर भावात असल्यारूय तुज्यान एका पर्वताक एका जाग्यार सावन दुसऱ्या जाग्यार उमटोन वचून लावूं येता अशें एके जाणटे वस्तुरीन बायबलान वाचलेले देखून आपल्याच बरा फाटी आसलेल्या पर्वताक थंयच्यान नाच करूंक एक दीस ती चिंता आनी एके राती आपल्या घरा फाटल्यान येवन त्या पर्वताक उमटोन हांगासरलो वच म्हूण हुकूम घालून ती न्हिदूंक येता। सकाळी उठोन जनेला भायर पळयत जाल्यार तिका पर्वत आसा थंयसरूच दिश्टी पडटा आनी ती उद्गारता, वय हांव जाणात आसली तो पर्वत हांगासरलो केसोच आलचो ना म्हूण। मोगाळ भाव भयणीनो, ओसूर भावार्थान चलोवंक आयच्या पयल्या वाचपान मागीर जाकोब आमकां सांगता, वाऱ्यान आलता दोलता कसल्या दर्याच्या ल्हारां भाशेन आमचो भावार्थ जावंक पावना। वो आतांच तुमकां हांवें सांगलोले ते वस्तुरेच्या पोलक्या भावार्था भाशेन आमचो भावार्थ आसूंक पावना, पूण आमी अखंड भावार्थान जियोन संपूर्ण आनी प्रमाणीक जावंक जेजू आमकां आपयता। फारिजेव जेजून जायती विस्मितां करूनय धादोशी जायनान आतांच ताणें 7 उंडे आनी थोड्यो मासळ्यो दिवन सुमार 4000 ओदेक लोकांक जेवण दिले। तरी पूण फारिजेव धादोशी जायनान आनी जेजू कडेन खुणा मागतात। तांचे मन साफ ना, तांचे मन उक्ते ना। नुस्ती संसद खुणा मागता जाल्यार ती तिका केदीस मेळची ना म्हूण जेजू सांगता। आयच्याय काळार मनीस मिलाग्री आनी खुणा सोदता। खूंय एक मिलाग्र जाल्या म्हूण आयकल्यार तो थंय धांवून वेता। पवित्र सभा मिलाग्री आडना, पूण आमचो भावार्थ मिलाग्रेचेरूच दवरलेलो आसा काय म्हूण आमकांच आमी प्रश्न करूंक जाय। फारिजेवा भाशेन आमी जेजूची परीक्षा करूं न्हय। जेजून जायती विस्मितां केली, देवचार काडले, दुयेन आसुल्ल्यांक बरी केली, थोड्याच उंड्यांचेर आशिर्वाद घालून सगळ्यांक पावून उरता तितलें जेवण हाजीर आशिल्ल्यांक दिलें आनी जायती हेर विस्मितां केली। ही सगळी विस्मितां पळयोवन देखून फारिजेवांनी जेजू कडेन आनीक खुणा मागली। तांचो भावार्थ भोव उणो हे भाशेन आमी जावची न्हय म्हूण त्या काणयेंतल्या उस्तुरे भाशेन दुबावतली जावची। तर मोगाळ भाव भयणीनो, अविश्वासान जेजू लागीं आनीक खुणा मागिनासतना घोट आनी अखंड भावार्थान सदांच सरूंक कृपा आनी आदार आमकां आयज मेळुया। मोगाळ जेजू जिवितांत तरेकवार ताळण्यो आनी अडचण्यो येतात तेन्ना तीरपण सांबाळून आनी तुजेरूच पातयेवन व्हड आनी घोट भावार्थान चलून तूंच आमकां बळ दी। आमेन। आमचे बराबर देवाचे उतर तुमी नियाळ्ळे म्हूण देव बरें करूं। आमी पोत्तूर मेळोसोर पवित्र राव, जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव।